मोगाच्या भावान भयणो, काल आमी आयकलां कालच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 12 आपोस्लांक 12 दूतांक विचून काडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत तो जें मिसांव तांकां दिता तें मिसांव कशें पाळचें तें तो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां शिकयता. पयले सुवातेर शुभ वर्तमानांत बारीक साणेन जेजूची आज्ञा स्पश्ट केल्ली आसा. जेजू आमकां पयलेच वळींत आमकां म्हणटा वचून सर्गीचें राज परगोटात. आमकां सगल्यांक ही आज्ञा दिल्ली आसा जेजूचें राज परगोट करूंक. जेजू आमकां सांगूंक सोदता की तोच आमचो सोडवणदार, ताका बापान धाडला आनी ताका पदवी दिल्ली आसा आमकां सगल्यांक सोडवण हाडूंक. हीच पदवी जेजू आयज आमकांय दिता. कशे भाशेन आमी वायटाकारांक बरी करूंक, आमचें आत्मीक जिवीत बदलूंक आनी आमी ताका अणभवूंक बापान ही जेजूक ती पदवी दिल्ली आसा ती आमकांय दिता तो. तर जायतीं आमचीं भयणी भावां पातकान मेल्लीं आसात, तांकां जिवंत करूंक ही पदवी जेजून आमकां दिल्ली आसा. वायटाकारांक बरी करूंक, पिडीक सांपडल्यांक मनशांक तांकां आदार दिवंक आनी आमकां एक शांतीचे साक्षीदार जावंक तो आपयता. कित्याक शुभ वर्तमानांत तो म्हणटा खंयच्याय घरांत भितर सरल्यार तांकां ह्या घराक शांती अशें म्हणून तो नमान करात म्हणटा. हेंच मिसांव ताचें मिसांव मुखार व्हरूंक जेजू आनीक एकूय आमकां आज्ञा दिता. ती म्हणल्यार आमी देवाचेर खोल विस्वासान भावात धरूंक जाय. आमी चड वस्तूंचेर विश्वास धरूंक फावना. देखूनच तो म्हणटा आमचे लागीं रुपें भांगर तांबें देखून आमच्या पोतींत आसूं शिरी फावना. आमी देवाचेरूच आदारून ताचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक जाय. आयज जशें जेजू धर्मदांक विचून काडटा तशेंच आमकांय दर एकल्याक विचून काडलेले आसात. आमच्या साक्रामेंत आमी घेतलेले आसात, बावतिजमाचो आनी क्रिस्माचो. हे साक्रामेंता वरवीं आमकां देवान व जेजून आमकां विचून काडल्यात जेजूचें सर्गीचें राज परगोट करूंक. आमी जावन आसात ताचे धर्मदूत, आमी जावन आसात ताचे आपोस्ल. आपोस्ल म्हणल्यार ग्रेक भाशेन ताका कोणाक धाडटात तो धाडून दितात ताका आपोस्ल म्हणटात. आनी आमकांय दर एक क्रिस्तांवांक जेजून धाडून दिल्ले आसात. कांय वर्सां फाटीं एक सर्वे काडलेली आसली आनी ते सर्वेन आमकां दिसून येता की आतांचे क्रिस्तांव लोक क्रिस्ती लोक जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं सरतात आनी दुसऱ्यांकूय जेजू लागीं हाडूंक आमी पावनात. ते पयलींच्या क्रिस्तांवां भाशेन, आमचे पयलींचे क्रिस्तांव भाव भयणी भाशेन जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जावन स्वर्गार चडलो ताच्या फाटल्यान जे आमचे भाव जशे जेजूचें कार्य करताले तें आतां आमी करूंक पावनात. हे नवो करारांत आमकां कार्य दिल्लें आसा की आमी परगोट करात तें आमी पाळिनात. तर हें आमी पाळूंक गरजेचें. देखूनच आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी नियाळ करता आसतना आमी जेजूक पयले फावटी दिन बसया. कित्याक हें आमकां मिसांव दिल्लें पासत आनी दुसरें म्हणटा हें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक, हें जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरूं या.